दारार मारानी दारू घोट्टेले भावार्थन मागानी तुका मेवतले दारार मारानी दारू घोट्टेले भावार्थन मागलेले मेवतले A21. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माय मोगाचो युकारायचे मिसाचे बलिदानान आयचे मिस सगळे पोरचे खातीर आमी भेटयता. आयची मिसाची मांडावळ मेरी मॅगडलेना समुदाय ग्रीन व्हॅली करता. किरीत भाशेन हांगासर रावतल्या सॅक्टरान रावतल्या सगल्या आमच्या भावा भयणांक किरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद तांचेर पडून बरे भलायकेन तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण किरीत भाशेन तांचे खातीर मागुया. आज विश्व प्रेशितायेचो दीस. किरीत भाशेन पिडीत आसलेल्या आमच्या भावा भयणां खातीर आमी किरीत उगडास करून देवान तांकां बुजवण दिवंक आनी तांकां उदीक आनी उदीक गोठायेन बरो म्हूण तांचे खातीर आमी मागुया. आज ऑस्टीन मेंडीस आपलो जल्माचो दीस समरुमता. ताचे खातीर आमी मागुया देवान ताका बरे भलायकेन राखूं आनी सांबाळूं आनी ताका उदीक आनी उदीक जबाबदारेचो मनीस करूं म्हूण ताचे खातीर मागुया. तशेंच आमची फिरगोजीची 400 वर्सां भरतात. आमची ही फिरगोज जाल्यार किरीत भाशेन आमकां 400 वर्सां मेवतात देखून देवाक आमी दिनवासुया. आमी पवित्र सभा उदीक जिवाड जावं आनी आमच्या जिवितान उदीक पवित्र सभेची शिकवण आमी मानून घेवंक आमकांय कृपा आनी बळ मागून घेवया. मागुया इज्रायल गाजा ही आमची भावा भयणां कोश्टवतात. तातूंत जायते अडचण्यो आसात कित्याक झूज थंय चलता. तांकां बेगीनूच शांती मेळूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं.
आयज आमच्या दोन प्रांतांत भलायके प्रेक्षितायेचो दीस. आयज विशय जावन आसा सगळे कडेचे लोक त्याच्याशी येतालो. पिडा आमचो भावार्थ तपासता, आमची खुशालकाय आनी शांती चोरून व्हरता, आमचेर भिरांत एकसूरपण हाडटा, जिवीत एके भाशेन निराशी करता. ह्या पासत पिडेच्या वेळार आमकां देवाची घोटाय आनी बळ आनी त्याच बराबर मनशांचो सांगात जाय. जेजून पिडेवंतांचो हुस्को दवरून तांकां बरी केली. भलायके प्रेक्षितायेचो दीस आमकां सगल्यांक पिडे वेळार आमी घट रावूंक आनी पिडेवंतांक फावो तो सांगात दिवंक उगडास करता. पिडेत सोंसतात त्या आमच्या भावां भयणींक तशेंच हॉस्पिटलांत पिडेवंतांचो इलाज करतात आनी घरांत पिडेवंतांचो सांबाळ करतात, त्यांच्या पासत हे मिसाचे भेटेत मागुया. हीच कल्पना मनान धरून बाबा भयणीनो, आज फेब्रुवारीची 11 तारीख आज लूट सायबिणीची परब. कितें भाशेन आमी लूट सायबिणीचोय उगडास करुया. जायती आमची बाबा भयणां लूट्स ह्या गांवांत वचून आपल्या पिडेक सांपडटात तेन्ना सायबिणीची मजत मागून जायत्यांक इलाज मेळटा. आमकांय कितें भाशेन सायबिणीचे मजतीन इलाज मेळूं म्हूण ह्या मिसान खोतखोत्यान आमी मागतना जायते फावटी आमी चुकल्या. देवाक मानता ते भाशेन आमचें जिवीत आमी जियोंक ना. देवा लागीं बोगसणे मागून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, प्रामाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां आंबास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी सावच्याक तुजी कुशी पोरमणी जिवंक आमकां दाह दी. या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवूच चलयता सासनाच्या सासना. लेवी शास्त्राच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइजेसाक आनी एरोनाक सर्वेस्परान अशें सांगलें, एका मनशाचे खातीर सूज वो गावो वो एक कोत आसत आनी ते कोडाची पिडा दिसत जाल्यार ताका एरोन याज्ञिकाशी वताच्या खंयच्याय पुता याज्ञिकाशी हाडचो. कोडाची पिडा जाल्ल्यान पिंजके आंगाक घालचें आनी ताच्या माथ्याचे केंस उक्ते सोडचे आनी ताणें आपलो वयलो ओंठ धांपून बोब मारची. मेळो मेळो ताका पिडा आसो सोड तो मेलो उरतलो. देखून तो मोळा भायर एकलोच आपलें बिराड करतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वरकार. जबाब. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. परतून म्हणुया. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें, पातकाच्या कोत जोर धुवन काडलें, मनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनांत जर आडकां नाटकां नात, तो मनीस कितलो बागी. जबाब. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बक्षिलें. जबाब. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सर्वेस्परा सवें संतोश भोगात. बऱ्या मनशानो आनंदान मुरगटात. प्रमाणीक काळजाच्यान सगल्या मनशानो येयात संतोशाचे उलास सोडात. जबाब. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. भाग्यवन पावलून कोरिंथकारांक बरयलोलें पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी जेवतात वो पियेतात वो कितेंय करतात जाल्यार तें सगळें देवाक महिमा दिवचे खातीर करात. जुदेवांक वो ग्रीकांक वो देवाचे पवित्र सोबेक खोटी देख दिवं नाकात. हांव करता तशेंच तुमी करात. म्हज्याच फायद्याचें कांय चिंतिनासतना पूण सगळ्यांचो फायदो पळोवन सोमेस्तांचें तारण जावचे खातीर म्हज्या कोरण्यांनी हांव सगळ्यांक पावोवंक वावुरतां. हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां, तसोच तुमी म्हजो पाटलाव करात. देवाचें उतोरें. उद्गार.
सर्वेस्पराक जय जय. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले परजेक मेळूंक आयलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एक कोडकार जेसू सोशे उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोड करूंक जाता. ताचे चुचुरे धरून जेसून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावून म्हणलें, वय म्हाका खुशी आसा, तूं नितोड जा. आनी अशें म्हणोना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो मनीस नितोड जालो. जेसून ताका बेगीनच धाडलो आनी खोरायेन म्हणलें, पळय, कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकाक दाखय आनी तूं नितोड जाला म्हूण तांकां गोवायकीची खुणां दिवचे खातीर मोजेसान फॉर्मायल्लें दान भेटय. तो गेलो पूण ही खबर अशे भाशेन परगटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेसूच्यान उक्ती खंयच्याच नोगरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एकसुऱ्या सुवातांचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कडचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगाड भाव भयणो, आज आमी विश्व प्रेक्षितायेचो दीस समोरमता, वर्ल्ड डे ऑफ द सीक. आनी कितें भाशेन आज जावन आसा फेब्रुवारीची 11 तारीख. कोणाकूय उगडास आसा आज कित्याक म्हत्वाचो दीस? आमी कोणाची परब समोरमता? हांव सुरवातेक सांगलां, लूट सायबिणीची परब समोरमता. फ्रांसाच्या देसान बेर्नादेत ह्या तरणाट्याक सायबीण दिश्टी पडली आनी सायबीण दिश्टी पडून आतां लोक सोबार जो पिडेंत आसा थंय वेता आनी थंय एक धाकटुलें तोडें आसा, थंयसर आपूण आपलें आंग थंय बुडोवन जायतीं जाणां बरीं जातात. हो विडिनो फेब्रुवारीची 11 तारखेर खिरीत भाशेन सायबीण लूट सायबिणीक भेटयलेलो दीस भाग्यवंत जुआंव पावल दुसरो जेन्ना आपल्याक पार्किन्सन डिजीज म्हणजे पार्किन्सनाची पिडा ताका जाली तेन्ना हो लूट सायबिणीचो दीस किरीत भाशेन ताणें विश्व पिडेवंतांचो दीस आमी समोरमचो म्हूण ताणें थारायलें. इट्स डे ऑफ द सीक. कित्याक आमच्या जिवितान जायते फावटी आमकां पिडा येता तेन्ना कितले आमकां देव अदीक आनी अदीक भलायकेन दवरता हाचें म्हत्व आमकां समजता. हाचें पयलें वाचप लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां आनी थंयसर बाबा भयणीनो परतून परतून ह्या पुस्तकान आमकां हीं उतरां मेळटात. तुमी पवित्र जावंक जाय कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव पवित्र. हाका लागून यादनिकांनी एके भाशेन बाबा भयणीनो थंयसर थारायलोलें, कितें थारायलोलें? जाका कोणाक पिडा जाता वो जाका कोणूय मनशाची कात सुजल्या वो फुटल्या वो शिरबेल्या वो विकोटी पिडा जायत तांकां भिरांत आसा जाल्यार ताका अशुद्ध अशें यादनीक थारायतलो आनी ताणी एके भाशेन आपल्याकूच एके सुवातेर रावचें, लोकां मदें मिसोड जावचें न्हय. भोव करून ओशाची पिडा जाली जाल्यार मारेकार पिडा. जांकां बाबा भयणीनो ही पिडा जायत तांकां
धर्मीक रिती पाळूंक गरजेच्यो म्हणटच तांणी त्यो रिती पाळूंक जायनासल्यो न्ही आदले तांचे जुदेवाचे चिंतना पोरमोणें जांकां गंभीर पिडा जाताली हो मनीस रिती पाळूंक सोदतालो तो शुद्ध आसूंक जाय आसलो तो अशुद्ध आसा जाल्यार ताणें ह्यो रिती पाळूंक जायनासल्यो देव मंदिरांत वचून आनी जांकां बाबा भयणो तांचें चिंतप आसलें जो कोण ग्रेस्त आसलो जो बरो भलायकेन आसलो ताचेर देवाचो आशिर्वाद आसलो जो गरीब आसलो जो पिडेंत आसलो ताचेर देवाचो शिराप आसा अशें ती समजताली भोव करून कोडकार जाची बाबा भयणो आमी जाणाव आख्ख्या आंगाक जें कोड फुट्टा तांणी भोव करून पिजलेली आंगावली घालूंक जाय आसली एका जाग्यार उबी रावन म्हणूंक जाय आसलें पयस रावात म्हाका हांव कोडकार म्हणटच ताणें पोरगोटूंक जाय आसलें आपूण कोडकार म्हूण आनी काय बरें आयच्या वाचपांत आमकां तींच उतरां मेळटात किरीत भाशेन तो मनीस पयस रावन अशें म्हणटालो मेळो हांव मेळो हांव मेळो म्हणटकूच ताणें व्हडल्यान बोबाड मारूंक जाय आसलें आपूण मेळो आसा आपूण मेल्लो मनीस कसो लोक ताका धरतालो भाऊ भयणीनो हें करप एके भाशेन समाज ताका भायरायतालो ताची घरचीं ताका भायरायताली ताचीच बाबा भयणो फामील ताका घरांत दवरिनासली ताणें एके सुवातेर एके गोलींत वो दोंगरार वचून रावंक जाय आसलें ताचें जिवीत कितें एका नरकांत पडलेल्या मनशा भाशेन आसलें आनी बाबा भयणीनो हो मनीस आपलें जिवीत एके भाशेन देवाक सदांच तो आपल्या जिवितांत म्हणटालो कित्याक म्हूण ही पिडा तुवें म्हाका दिली लेवी शास्त्र हें पुस्तक किरीत भाशेन केदी व्हडली दूख ह्या मनशाक पिडेंत आसलेल्याक दुसऱ्या उतरांनी जिवोच आसतना मेल्लो कसो तो जियेतालो हें आयचें पयलें वाचप आमकां दाखोड करता दुसरें वाचपांत आमकां बाग्योन पावलो कोरीतकारांक बरोवन आपूण म्हणटा आपल्या जिविताची नवसरणी जाली आनी ही ताणें जेजूची पेकोवणी अणभवली देखून बाग्योन पावलो काय बरें अशें म्हणटा क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो मेल्यांत ती पुनर्जीवन जावची नात म्हूण तुमचे भितरलीं थोडीं जाणां कशीं म्हणटात कित्याक आमी सगळीं बाबा भयणीनो बाबा ह्या संवसारांत जियेता आसतना काय बरी हीं उतरां बाग्योन पावलो म्हणटा सगळे खातीर आमी देवाक महिमा दिवची गरज म्हणटकूच आमी जावं जुदेव जावं ग्रेक आमी पवित्र सोबेक खोटी देख दिवं नये म्हणटच हांव कितेंय करतां तें म्हज्या फायद्याचें हांव करिना हांव तुमकां पयलें सद्याक एक देख कसो जाता आनी सगल्यांचो फायदो हांव पळयतां म्हणटच सगल्यांचें तारण जावचे खातीर हांव सगळें हांव जेवतां पियेतां वो कितेंय करतां जाल्यार देवाचे मोहिमे खातीर आनी देवाक महिमा दिवंक हांव तें करतां मोगाळ भाऊ भयणीनो आमच्या जिवितांत जेन्ना देव भितर सोदता आमच्या जिविताची नवसरणी जाता देवाची पेकोवणी आमी अणभवता तेन्ना दुसऱ्यांक आमी एक नमुनो दुसऱ्यांक आमी एक आरसो कसो जाता आनी हेच बाग्योन पावलो आपले चिटीन कोरीतकारांक बरोवन सांगता तुमचे मदें तुमी पयले सुवातेर कितेंय खातात पियेतात तातूंत सगळे वस्तूंनी देवाक महिमा दिवंक वावरात कित्याक हांवें म्हज्या जिवितांनी पेकोवणी अणभवल्या म्हज्या जिविताची नवसरणी केल्या तुमची जिवितांत ही नवसरणी तुमी अणभवात कितें दाखोड करूंक सोदता की आमकां देवानी कूड दिल्या ती जावन आसा देवाचें पवित्र मंदीर ही कूड आमी बरे तरेन सांबाळूंक गरजेचें आनी जशें पयल्या वाचपांत आमी आयकलां तुमी पवित्र जावं कित्याक हांव सर्वेस्पर देव पवित्र म्हणटच देव तर आमचो पवित्र जाल्यार आमी आमची कूड पवित्र सांबाळूंक आयची वाचपां आमकां उलो मारता शुभ वर्तमानांत आमकां बाबा भयण एक कोडकार जेजू सोशी येता तो आमकां मेळटा पयल्या वाचपांत आमी पळयलां एक कोडकार पयस रावन बोबाळ मारता हांव मेळो हांव मेल्लो मनीस पयस रावात म्हाका कोड जाला पूण एके भाशेन आपल्या भितरल्यान बोड घेवन जेजू मुखार येता कायद्या प्रमाणे ताच्यान जेजू सोशी येवंक जायना पूण जेजू सोशीन तो येता बाबा भयणीनो एके भाशेन सगळे खालतीकायेन हो मनीस येता आनी जेजू सोशीन तो म्हणटा ही उतरां काय बरी जेजूक दिमी घालून तो म्हणटा
तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोड करूंक जाता. हे भाशेन जेजू लागीं प्रार्थून खालतीकायेन मागता. आनी जेजू भाव भयणो ह्या खोडकाराक इतलें बोड ताणें केलें. सगळ्या जुदेवा मदें तो मोजेसूशी आयलो हें तें पळोवन चुरचुरता आनी काय बरें म्हणटा तो, ओय म्हाका खुशी आसा तूं नितोड जा. हे भाशेन जेजू आपली खुशी दाखयता. जी चाली रिती आसल्यो जुदेवांच्यो त्यो तोडटा. ही गोज अगेन्स्ट द ताबू. म्हणजे जुदेव कोळकारांक पयसायताले, भायरायताले, तें तो करिना. मोडटा तांची परंपरा आनी सांगता सगल्यांक बरे तरेन ही बरी खबर दिवंक देवान म्हाका पाठयला. जावं ती बेरी, जावं ती मोनी, जावं ती पिडेंत आसलेली, जावं ती कोडकारां, देवान म्हाका इलाज दिवंक सगल्या सोशीन धाडला. आनी बाबा भयणीनो जेजू काय बरी उतरां, वय म्हाका खुशी आसा तूं नितोड जा. जेजू ताका हात लायता आनी बाबा भयणीनो तो मनीस नितोड जाता. जेजू ताका एक आज्ञा, वच आनी देव मंदिरान मोजेसाचे सांगण्या प्रमाणे जी भेटवणी करूंक आसा ती तूं कर. याज्ञिकाक दाखय तूं नितोड जालाय म्हूण. पूण मनीस बाबा भयणीनो सगल्यांक परगट्टा पूण नितोड जालो. खुशालकाय हे भाशेन खुशाल जावन जेजूची ही बरी वोस दुसऱ्यांक तो परगट्टा. जिवितान बाबा भयणीनो आमकां असलीच घडण्यो येतात. जायते फावटी पिडा आमची कूड कितली ओस्कोत ती आमकां दाखोड करता. जायते फावटी पिडा येता तेन्ना आमी निराशी जाता. आमच्या जिवितान जायते फावटी ओस्कोत आमी जाता. पूण मनीस केन्नाच पिडेंत आसलेलो जो दुखी जाता, देवाचेर तो पातयेत देव ताका सगळ्या देण्यांनी भरता. पिडे रोगांतलो ताका निवारता. दुसरी वस्त बाबा भयणीनो पिडेस्तांची सेवा आमी बाबा भयणीनो सगल्यांनी करची गरज. जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आयल्या क्रिस्तांव म्हूण आमी बावतिस्म घेतला, आमकां दर एकल्याक कार्य आसा आमी पिडेस्तांची सेवा करूं. आज तुका आनी म्हाका विचार, कितले आमी आमची मदली पिडेस्तांक भेट दिता, कितले आमी आमचे मदली पिडेस्तांची खबर घेता, कितले आमचे मदली आमी बाबा भयणो हॉस्पिटलांनी आमचें विजीट करता. आदी लिजन ऑफ मॅरी, तोरणाटी, आमचे फिरगोजीन आसलेले संघटनाचे जायते जाणां, जावं ती देव संदेशकारां पिडेवंतांक भेट करूंक वेतालीं, जावं ती ओल्ड एज होम, जावं ते हॉस्पिटलांनी, सगळें आतां सोडून दिलां बाबा भयणीनो. कित्याक जायत? कित्याक उदीक आमचें सुदारप जालां, उदीक बेपरवा आमच्या जिवितांत जाल्या. आमकां हो विचार आयच्या दिसाक आमकां परतून एकदां तोच सोमी उलो मारता, तुमी पिडेवंतांची सेवा करची गरज. आमच्या जिवितांत जेन्ना पिडेवंतांची सेवा करता तेन्ना आमच्या जिवितांत बाबा भयणो पिडेवंत मनीस कितलो कोश्टवता तो आमी पळयता. पिडा जेन्ना कोणाचेरूय येता तेन्ना तो मनीस कोश्टवता. जेजू कुर्सार कोश्टवलो. आमी ह्या कोश्टांत खिरीत भाशेन जेजूच्या कोश्टांक खान मारता म्हूण आमी बाबाडटान आनी बरवशान आमची पिडा व्हरूंक गरजेचें. जायते आमची बाबा भयणां कॅन्सराचे पिडेक सांपडल्यात, जायते आमची बाबा भयणां दुसऱ्या हेर पिडेक सांपडल्यात. तांकां खिरीत भाशेन इलाज मेळूं म्हूण आमी आज मागुया. आमकांय घडयेक जायती इली इली पिडा जाल्या आसतली, कोणाक डायबिटीज, कोणाक प्रेशर. पूण जेन्ना ही पिडा आमच्या जिवितान येता तेन्ना जेजूच्या कोश्टांत आमी बरोबर आसा, जेजूच्या कोश्टांत आमी वांटो घेता म्हूण बरवशान आमची पिडा आमी मुखार व्हरुया. भाव भयणो, पिडे वरवीं आमच्या भावार्थाची तपासणी जाता. जर आमकां भावार्थ आमचो खोल आसत, आमची पिडा आमकां वयर आमकां ह्या जिवितान अदीक आनी अदीक फुडें व्हरूंक आदार दिता. आमचो भावार्थ थीर करता, आमचो भावार्थ ओकोण करता. आयच्या दिसाक सगळे आख्या संवसारांत पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणां खातीर आमी मागुया. आमच्याय जिवितांत जेन्ना आमकां पिडा येता तेन्ना बऱ्या मनान आमी ती घेवंक.
आमची भावां भयणां जी पिडींत आसात तांकां आमी भेट करूं, आमची भावां भयणां जी कोश्टवतात तांकां आमी बुजवून दिवं. तशेंच मागुया आमच्या राजकारणांत आनी समाजा खातीर. जायती पिडा आमच्या राजकारणांत आनी समाजांत भितर सरल्या. म्हाका कित्याक पडला अशें आमचो भाव भयणो जायते फावटी थाराव जाता. जायते फावटी आमचो निर्णय आमच्या पिडेवंत आसलेल्या भावा भयणां सवे आमी भायर येता, राजकारण आमी करता आनी जी कोणाक अदीक आनी अदीक भाव भयणो फायदो मेळूंक जाय, जांकां कोणाक अदीक आनी अदीक आमच्या ह्या स्किमी वरवीं भाव भयणो अदीक तांचें उदार पोसण जावंक जाय, तांकां तें पावना. मागुया सगल्यां खातीर अदीक आमचें मन उजवाडाय. आज आख्या आमी विश्व प्रेक्षितायेचो दीस समोरुमतना देवान आमची मनां उजवाडून पिडेवंतांचो हुस्को धरून आमी भावार्थी कशी आमचेरूय पिड्या येता तेन्ना अखोंड जावंक सगल्यांक देवाची कृपा आनी बोड मागून घेतना अदीक आमच्या घरच्यांक जी कोण पिडेंत आसात तांकां बेगीन इलाज मेळूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. हीच कृपा सगल्यांक आमकां मेळूं म्हूण आयचे मिसाचे भेटेन आमकां मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार आमचो बाबार्थ उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सर पदवीदार बापाक, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या उसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समावलो, आंकवार मरीतान सनमलो, पोस पिलाता काल ताणें खूस सुसले, ताका कुस्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो शिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सर पदवीदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबीक, भक्तांचो एकतार, पातकेंचें भोगसुनी, कुडीचें जिवण पोवन सासणाचें जिवीत. आमेन. पिडेवंतांच्या कोश्टांचेर आमी नियाळ केला आनी तांची निगा घेतात, तांचे त्याग आमी जाणाव. तर आमची मागणी ह्या वेळार देवा बापाक आमी उबारुया. सगल्या आमच्या गोड्यांनी पिडेवंतां सवे आपले गौरीक मोण्यारपण पाळटा आसतना तांकां वेडाच्या वेडार भेट करूंक पिडेवंताचे मागणे वरवीं जेजूची गोठाय आनी पेकोवणी तांकां फावो करूंक आमच्या घोड्यां खातीर देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी सरकारी वडिलांनी पब्लीक हेल्थ कॅर हांचेर गंभीर लक्ष घालूंक आनी हेल्थ कॅर नोंद फकत दर एका नागरिकांक अवेलेबल आनी एसेसेबल करूंक पूण अफोर्डेबल करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जायते तरेचे पिडेक लागून खूब लोक कश्टवतात. तांचें जिवीत एकसुरें, निराशी आनी तांचे कोश्ट सोंपना तसले जाल्यात. ह्या तांच्या कोश्टांक फुडो करूंक आनी तांकां तांचे पिडेंतली पेकोवणी मेळूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. हॉस्पिटलांनी, रिहॅबिलिटेशन सेंटरांनी, जाणट्याच्या घरांनी तशेंच आमच्या कुटुंबांनी पिडेवंतांचो इलाज आनी सांबाळ आमी करतना तांच्या ह्या कोश्टी यात्रेंत आमचो सांगात आनी आदार तांकां मेळूंक आमचे खातीर देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. थोडो वेळ उगी रावन
आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. पिडेवंतां खातीर आनी तांचो सांबाळ करूंक जबाबदारी घेतल्या खातीर आमची मागणी मोगाळ बापा दयेन तूं आयकून घे. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बेटोने वेळार गीत घेवया. C15 पेज नंबर 34. C15. म्हज्या बावणे म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या आतां बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळ्ळें. आमच्या पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा हे भेटोवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मोळ जावं, आमची जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाडूंक आमकां घोटाय मेळूं. हे परी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर कडेन सूर तां जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें नवो जिवीत नवे. आपल्या कुश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपले मोहिमेवन सोर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास
नवे आनी सासणी कोराराचे हें रोगोत पातकांचे बोगसुने मेचाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया आनी एकासी पियेता इतले पापी तो वैभवान येसू आनी तुझे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडे रगो सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरचुरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई सांगतीचो पोती भाग्यून सुसे भाग्यून धरून तांचे सोर काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगादा तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे सुवरवीं त्याचे सुसांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवोंदुनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना समाजाचे देगेर आसलेल्यांक पिडेन कोश्टवतल्या आमच्या भावा भयणांची आमी अदीक आनी अदीक निगा घेवंक ह्याच प्रार्थनान जेसून शिकयला तातूंत आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवन सगलीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या जे नांव पवित्र जावं जे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणी पडू दिवं नाका पूण वायटन सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवाद दय करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका जी कशी परमा तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान रासूं चलयताय सासणेच्या सासनाक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचें पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या धर्माचे भितरचे म्हाका फावना म्हज्या काळजाच्या म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, सुर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे बुकेले आत्मे तुवें दादोशी केले. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसोन आमी सदांकाल आशेवंक निर्मी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें बसुया. गेल्या आयताराक इगोजीन कलेक्शन जालां 27,140 रुपया. दाबोली कॉपेलान 1,380. सगळे मेळून 28,520 रुपया. फुडल्या आयताराक फकत 2 मिसां आसतलीं, कित्याक आजतान आमचो निमाणो दीस दोतोनीचो. आनी फुडल्या आयताराक जावन आसा डायसिजन डे ऑफ डायसिजन वॉकिंग पिलग्रिमेज. म्हणटकूच पयले मीस 6:30 वाजता मांडाबोड करपी सांताक्रूज समुदाय पेंटा आनी दुसरे मीस 8 वाजता पॅरिश तोर्नाटी ही मिसाची मांडाबोड सांबाळटली. आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमचे संदेशकारांक आनी आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांनी आपलो दीस समोरुमतात. 9:15 तांचे मीस जातलें रेजिना मुंदी हांगासर, फॉलोड बाय कल्चरल प्रोग्राम. तांचो संस्कृतायेचो दीस आज किरीत भाशेन हो प्रोग्राम आसतलो. सगल्यांक तुमकां आमंत्रण आसा थंयसर येवपाक. पवित्र संस्काराची बसवण बुधवारा दिसा सांजेची 7 वाजता आनी शुक्रारा दिसा सकाळची 6:30 वाजता जातली. आयताराचें ऑब्लिगेशन मीस सोनवारा इगोजेन सांजेच्या 6 वाजता आनी दाबोली सांताक्रूज कॉपेलांत 6:30 वाजता कोंकणी भाशेन जातली. 14 तारखेर जावन आसा बाबा भयणीनो शिजेचो बुधवार. म्हणटच त्या दिसाक 2 मिसां. पयले मीस सकाळचे 6 वाजता, दुसरे मीस 7:15. सांगता ते सदांचे परी वर्सावडीचे आमी उपास दडवून प्राचीत करूंक गरज. जायते फावटी आमी हाचेर लक्ष घालिना. म्हणटा मास्क खावपाक जाता. जायते भाशेन आमी मौजा करता, मोबायल जायते भाशेन वॉट्सॅप चॅट करता. जायते वस्तू आमी सोडून दिवंक गरज कॉरेजमाच्या दिसांनी. प्लस मागता तुमचे लागीं अदीक आनी अदीक तुमच्याच जिवितान तुमी प्रयत्न करूंक आनी अशें हे कॉरेजमा आमकां एके भाशेन नवसरणीची ही कॉरेजमाचो काळ जावंक आमकां करपा मागुया. 16 फेब्रुवारीचे सांजेच्या 5:30 वाजता पयलो शुक्रार कॉरेजमाचो. म्हणटच त्या दिसाक बाबा भयणी कुर्साची वाड जातली 5:30 वाजता आनी उपरांत मीस जाल्या उपरांत गॉस्पल म्युजिकल कॉन्सर्ट. आमची तोर्नाटी इगोजेची 7 नोट्स ह्या बँडा वांगडा ती किरीत भाशेन हो कार्यक्रम करतात. 7 वाजता सुरू जातलो. सगल्यांनी येवचें, कित्याक थंयसर पवित्र संस्काराची बसवण, आपआपल्याच्या जिविताची टेस्टिमनी आसतली आनी तांचो म्युजिकल कॉन्सर्ट आसतलो. म्हणटच तोर्नाट्या लागीं मागता अदीक हातून वांटो घेवं. 18 तारखेर येता त्या आयताराक किरीत भाशेन वॉकिंग पिलग्रिमेज आमचे इगोजेन तान सांकवाड इगोजेन वचूंक सकाळच्या 3:45 वाजता. म्हणटकूच तुमी थंयसर सोकला बस स्टँड आहा थंयसर रावची म्हूण आमी मागता. जी कोण इगोर्जेन करतात वॉकिंग पिलग्रिमेज ती 4:45 वाजता हांगातान आमी सुरू करतले आनी वयर तान रेजिना मुदीतान देंवन येतले. 6:30 वाजता मीस आसा. फुडें तें जावचें ना 6:30 वाजता. पयलेच सांगता, गुणगुण नाकात. 6:45 जाता. जायते फावटी लोक देंवता, मागणें करीत येता, म्हणटच एक फावटी वेळ वयता. म्हणटकूच सुत्राय तुमी दवरची. आमचे फिरगोचेन 3 दिसांचो कॉरेजमाच्या काळांत रितीर आसा आनी सुरू जाता 23 फेब्रुवारीचेर. आदी फुडें तुमकां सांगता, आमी फादर हें दवरलां तें दवरलां, हांगा वचूंक जाय थंय वचूंक जाय. तुमची निबां आसतात तशी करची न्हू म्हूण आमी मागता. 23 तारखे फेब्रुवारीचे शुक्रारा दिसा 5 वाजता वे ऑफ द क्रॉस. ताचे उपरांत मीस आनी उपरांत रेतीर. 24 तारखेर सोनवार पडटा म्हणटच 6 मीस इंग्लीश भाशेन उपरांत रेतीर. मागीर 25 तारखे फेब्रुवारीचे आयतार पडटा 2 मिसां. ही मिसां जाल्या उपरांत 10 वरांचेर सुरू जाता तें 5 वरांचेर सोंपतलो. तातूंत मिसूय जातले. म्हणटच तुमी उपकार मागता ह्या रेतिरांत वांटो घेवन तुमची नवसरणी करूंक. समुदायाच्यो जमाती आयच्या दिसाक आवर लेडी ऑफ वालांकानी समुदाय रेंद्राबाद दाबोली 6 वाजता डॅरल डिसोजाच्या घरांत. 11 तारखेर सेंट विन्संट आयचेच दिसा सेंट विन्संट पालोटी समुदाय रेजिना मुंदी 6 वाजता प्रियांका एक्का हाच्या घरांत. 15 तारखे फेब्रुवारीचे होली फॅमिली समुदाय नाकिनी 7 वाजता लुडिना मिस्किता हाच्या घरांत. फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफ वाज आनी आमची इमाजी लागीं वाजाची इमाज आसा थंयसर ते सुरू केला. सुत्राय दोची ह्या दिसांनी शुक्रारा दिसा ती करतात 2 शुक्रारा. म्हणटच कॉरेजमाच्या काळांत 5 वाजता ते सुरू जातलो.
कित्याक 5:30 वाजता हांगासर खुर्साची वाट जातली म्हणटच 5 वाजता थंयसर सुरू जावन उपरांत मागीर खुर्साची वाटेक हांगासर येवंक जाता नाजाल्यार हेर दिसांनी 6 वाजता तांचो तेस जातलो शिमितेरीन बाबा भयणीनो तुमी फुलां घालतात ही फुलां घालूंक तुमकां मान्यताय दिल्ली आसा थोडे इगोर्जांनी फुलां घालपाची बंद केल्यात बुके जावं रीच आतां घालूंक दिनात कित्याक लोक आपलें पर्यावरण सगळें आसा तें सगळें वायट करता हांगा थंय फुलां उडयता कोणें तरी फुलां जाय तीं घातल्यात एका कोणशाक तीं घालून दवरल्यात फ्रांसिसान सांगलां फादर तीं सारकीं आयकोनात बास्केटी हाडटात तुमी ती फोम्स हाडटात मागीर आनीक दुसरें प्लास्टीक हाडटात सगळें थंयसरूच आसा कचरो म्हणटच एके सुवातेर घालूंक थंयसर पीठ आसा थंयसर तुमी तो घालचो म्हूण आमी मागता नाजाल्यार तुमी ही फुलां घालिनाकात म्हूण आमी मागता कित्याक जायते फावटी आमची भावना आसात उदीक तें दान गरिबांक तुमी दिवचें फुलां पासत 700 रुपया 1000 रुपया 4000 रुपया आमी मोडटा कोणा खातीर मेल्लो मनीस स्वर्गार पावूंक ताका मागण्याची गरज म्हणटच कोणूय गरिबांक तुमी दान केलें जाल्यार तो गरीब ताचे खातीर तरी मागतलो गरिबांक भेट करात पिडेवंतांक भेट करात दान पेटी आसा आमचे इगोर्जेन तातूंत तुमी घालात उदीक तुमचें दान गुप्ती करतात तें देव पळयता उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा फिरगोस गवळीक सोबे खातीर मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया म्हजे फाटल्यान सुर्गीच्या बापा तुवें मोगान आमकां रोचल्यात तुज्या पुता जेजून मोगान आमकां सोडयल्यात तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिजमा दिसाक मागल्यान तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वावर चालू दवरूंक ह्या गवळीक वर्सान आमी आमच्या 2 प्रांतांत सगल्या फिरगोजांनी फिरगोज गवळीक सोबेची नवी फुडारी विचून काडटल्या तुवें सुरू केल्लो वावर आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं विचून काडटाय तो सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागेलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी विचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर आमी बावार्थ्यांनी खिरीत भाशेन लौकिकांनी आपले आपोणे वडकून आमच्या फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवळीक सभेच्या वावरांत तशेंच ही गवळीक सभा पुनर्स्थापनेन तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांक आयत्या मनान खान मारूंक पवित्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता खरीत भाशेन मागुया जी कोण विचून काडल्यांत जी कोण विचून काडटल्या तांणी उदीक पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आपलो वावर करूंक आमचे फिरगोजेक 400 वर्सां भरतात आमी सगळीं जिवाड उदीक जावं आमचे फिरगोजेचो वावर आमी बरे तरेन आमचे मिसांव म्हूण करूंक आमकां सगल्यांक करपा मागुया म्हणुया हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता तूं जो सगले सुवातेर आनी सगल्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासनाच्या सासनाक आमेन. शबदा गीत घेऊया F6 पेज नंबर 88 F6. Jesus,
So